सडकन तुझी काकुळतीची अधिगज आसल्यांक सरगार वोन पाय ससना सोविशे सर्वेस पोराता कालाबोय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय ससना सोविशे सर्वेस पोराता कालाबोय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर पांकय तुझे सुरशीन देवा तुझे सशी कोर्सान पूर्णिमाका ओढतो लागी गाया मोचे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी. दुसरो मिस्ते मोरी एलिझाबेथची भेट करता. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पुवीस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बोललेले सुमी तुझे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोललेले सुमी तुझे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोललेले सुमी तुझे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोललेले सुमी तुझे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोललेले सुमी तुझे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोललेले सुमी तुझे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोललेले सुमी तुझे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोललेले सुमी तुझे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोललेले सुमी तुझे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोललेले सुमी तुझे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशी चेंजीस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी तुझ्या आनी सदा सर्वदा आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोणाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्या सडकन तुझी काकुळतीची अधिगज आसल्या सरगार वोन पाय ससना
सोविशे सर्वेस पोराता कालाबय आणि निरंतर प्रकाश तावचेर फांकर ससना सोविशे सर्वेस पोराता कालाबय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकर पुण्या तुरी आसता वेशे आशे सूर्यो तरी देवता मोचे काळके सोपना हुस्को माका तुझे सशीन देवा तुझे सशीन देवा तुझे तिसरं मिस्ते बेतलेमानची सलमता आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आंब बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वता आमेन ये मोजा जेजू आमची पातका आमकां बक्षी येम कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्या सरकार वनवाय ससना सोविशे सर्वेस पोराता काल
लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय ससना सोविशे सर्वेस्पोरा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. दिसो म्हाका मेळटा स्वर्गाक चडचें तुजी देणी सर्व काकोटीची सो तो मिस्ते मुरी बळोक जिजोक तेंपलान भेटयता. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आणि आमची वेळ चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां वगस आणि आमकां ताळलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे करपेन बरलेले सुमी तुजे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फॉर्ची कशी चेंजेस भगवती मरिये देवाची माये पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरलेले सुमी तुजे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फॉर्ची कशी चेंजेस भगवती मरिये देवाची माये पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरलेले सुमी तुजे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फॉर्ची कशी चेंजेस भगवती मरिये देवाची माये पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरलेले सुमी तुजे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फॉर्ची कशी चेंजेस भगवती मरिये देवाची माये पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरलेले सुमी तुजे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फॉर्ची कशी चेंजेस भगवती मरिये देवाची माये पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरलेले सुमी तुजे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फॉर्ची कशी चेंजेस भगवती मरिये देवाची माये पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरलेले सुमी तुजे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फॉर्ची कशी चेंजेस पापियांका विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरलेले सुमी तुजे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फॉर्ची कशी चेंजेस भगवती मरिये देवाची माये पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरलेले सुमी तुजे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फॉर्ची कशी चेंजेस भगवती मरिये देवाची माये पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बरलेले सुमी तुजे संगात आसतरे आमी ते तूं सदैव आणि सदैव फॉर्ची कशी चेंजेस भगवती मरिये देवाची माये पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी सदा आणि सदा आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां बक्षी येम कोणाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळटीची अधिगस आसल्यांक सरगार वोन पाय
ससना सुविशे सर्वेस पोराता कालाबर आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकर ससना सुविशे सर्वेस पोराता कालाबर आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकर. पांचवो मिस्ते सुकुल्लो भुरगो जेजू तेंपलान मेलता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक रुखसितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटूंतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये अमावप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दृश्य आदी दृश्य आता सर्वता आमेन. इमोच्या जेजू आमची बातका आमकां बोक्षी येम कोणाच्या उच्चांतले आमकां लिवार सोमेस्तत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्या सरकार मोन पाय. बापाची पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
तुझे येशू म्या दरबाराच्या आत्मा म्हजो सडला येता येशू म्या काळीज मोजे गोडाशेका विश्रांताचे जगी हातीतले शोभित मंदिर तुझे येशू म्या दरबाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसू आणि तुमच्या आत्म्यासोबे आसू. मोगाच्या भाव भयणीनो, पदाल भटमेनेजाक अंतीम विदाय मागोवंक आमी हांगासर आसां. ताची कुटुंबदारां लागशिल्लीं आनी तशेंच संबंदी आनी आमच्या दियेसचे आनी सैरे याजाक सर भाव भयणी तुमकां प्रत्येक जावन ताच्या मरणा मारिफात दुखे सल्ल्यांक हांव बुजयतां. पदाल भटमेनेजस तुमचो मालगडो याजाक 90 आनी 4 वर्सां प्रायर ही संवसारीक जिणी अखेर करून सोम्या सर्शेन गेला. फाटल्या थोड्या दिसांनी जायतें ताका भोगूंक मेळ्ळें. ताच्या पिडे निमती प्राये निमती तरी मोगान ताणें स्विकार कर आपणाकच सोमयाच्या हातांत उपसून दिला. ह्या पवित्र बलिदानांत देखून आमी आयिल्ल्या वाजता फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमचीं पदकां वळखून घेवया. हांव पातकी आणि आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच संपार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचीं पदकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूळट काकूळट सोम्या काकूळट काकूळट ख्रिस्ता काकूळट काकूळट ख्रिस्ता काकूळट काकूळट सोम्या काकूळट काकूळट सोम्या काकूळट काकूळट. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आल्बर्ट तुझ्या सेवकाक आनी याजकाक ह्या संवसारांत याजकपणाच्या मणियारपणाची सेवा करूंक तुवें फावो केलें. तर सर्गार तुझ्या महिमेच्या निवासान तो सदां संतोष भोगू म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा.
म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा. जॉबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना जॉबान जाप दिवन म्हळें, म्हजीं उतरां बरोवन घाल्लीं जाल्यार आनी तीं एका पुस्तकांत लिखलीं जाल्यार लोंकडाच्या इरण्यान आनी शिश्यान कडपाचेर तीं कांतोवन ससनाक उराशीं केल्लीं जाल्यार कितलें बरें आसलें. पूण म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा आनी तो शेवटी प्रतवेर उबो रावतलो. आनी हे म्हजे कातीसो नाच जाल्या उपरांत म्हजे कुडीन हांव देवाक देखतलों. जाका हांव देखतलों तो म्हजो पक्ष घेतलो. म्हजे दोळे ताकाच पळयतले, परक्याक न्हय. सरस्पराचें उतार हें Servis formoso vos var, tus mozo daro. Servis formoso vos var, tus mozo daro. Servis formoso vos var, tus mozo daro. Her konak have pinsai. Servis formoja civitasu kambo. Her konak have kampas. Servis formoso vos var, tus mozo daro. एक उपकार सर्विस परा लागे हावे मागला, आता इंतीस मुजी आशा. सगळ्या मुझ्या जिवितान सर्विस पराच्या घरी हावे पिडार करून. सर्विस पराची स्वादिकपण साकर. ताच्या मंदिरात ताची खुशी हावे समजून घे. Servis formoso vos var, tus mozo daro. Servis formoso vos var, tus mozo daro. नितळ मनाची हा कितली भागी. सर्वेस्पोर तांकां पळोवंक मेळटलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. जुवा परमने शुभ वर्तमान. महिमा तुका ख्रिस्त्या. तो व्हडलो जेजून आपले दिश्ट सर्गाक लावन म्हळें,
बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय संवसाराच्या आरंभा अदींच तुवें म्हजो मोग कर्ण तुवें म्हाका दिल्ली तीस महिमा तांणी देखच्याक हांव आसां थंय तांणी आसा जाय म्हूण म्हजी आशा. नितीवंत बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां. तुवें म्हाका पाठयलोय म्हूण हेय वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवें रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो. सौम्याचे शुभ वर्तमान वाटणी तुका दिसा. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो कुर्साचो सांज हांव आपल्या सेयिंग्स ऑफ लायट अँड लव म्हणल्या सांगण्या त्या बुकांत अशें म्हणटा तुज्या जिविताचे सांजेर तुजी परिक्षा जातली मोगांत मात्र. एट द इवनिंग ऑफ लायफ you will be examined in love. Asisoso San Francis म्हणटा remember that when you leave this earth you can take with you nothing that you have received, only what you have given, a full heart enriched by honest service, love, sacrifice and courage. उडास दवर तूं मरतना तुका मेळिल्लें कितेंच व्हरून वचनाय बगार तुवें दिल्लें मात्र एक भरपूर काळीज सतान सेवेन सॅक्रिफिसान धैर्यान आनी मोगान जियेल्लें. मोगाचे न्हू सोडवणे ही जिणी जियेल्लो आमचो बाप आल्बर्ट मिनेस म्हजो बापूय हाची निर्जीव कूड आमचे मुखार हजीर आसा. ताका अंतीम विदय मागूंक ताच्या आत्म्याक शांती मागूंक आनी ताच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाच्याक प्रत्येक तरान ताची निमाणी भयण बेतनी सिस्टर रोनाल्डीन तिका बुजवण पाठोवंक आमी ह्या देव तेंपलांत जमल्या. मंगळूरू देशीचो एक याजकी सांको उनो जाल्यार देवा संगी आसून ताका निरंतरी होगलाप स्तुती करच्या संख्यांत बाप आल्बर्ट भरती जाला म्हणलो आमचो पुर्वसो आनी पत्नी. किर्तन 90 वळ 10 अशें म्हणटा आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां बोळबाळकी आसल्यांक 80. बाप आल्बर्टाक ताच्या किसाड 94 वर्सांची लांब अवधी देवान फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां होगलाप स्तुती दिता. मरणा विशीं जर तर आमी पयत पुस्तकाची पानां उक्ती करता जाल्यार थंय थोडीं सतां आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें सत हें मरण कोणाकच सुखना पूण मरण मनशा जिविताचे अंत्य न्हय बगार एक सुरवात. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमचें जिवीत सरना पूण तें बदलता. सान पावलो कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 15 51 वळींत अशें म्हणटा आमी सक्कड मरची ना पूण आमी सक्कड रुपांतर जातले. हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसची गरज देखून सगळीं आमी मरण जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक काबूल जालो. जेजू खातीरच आमी ससनाक जियोवच्याक जेजून एकल्यानच आपलो जीव दिलो.
आनी सांब पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हें समजलो तो अध्याय 14 वळण 7 आनी 8 हातूंत अशें म्हणटा कोणूच आपल्या खातीर जियेना कोणूच आपणा खातीर मरना तूं जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोमेचेस म्हणून देखून मोगाच्या न्हू जेजूच्या मरणा वरवीं आमी ताचे सदी सदांच आसच्या खातीर ताणें आमकां हें नवें जिवीत दिलां देखून आमी मेल्यारी जिवंत आसल्यारी सोम्याचेस दुसरें सत्य जावन आसा मरणा वरवीं ह्या संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार सस्नाचो निवास तयार जाता परत सांब पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 1 हातूंत अशें सांगता संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारी देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातलो सस्नाचो निवास आमकां तयार आसा म्हूण हो सस्नाचो निवास तयार करूंक जेजूस आमचे मुखार गेला जुवांवच्या 14व्या अवस्वरांत जेजू म्हणटा हांव आतां वचून एक जागो तुमकां तयार करता हांव आसलें थंय तुमी आसचे म्हणली म्हजी आशा देखून मोगाचो ना आमी सगळीं यात्रीक ह्या संवसारी आमकां हांगा परमनंट निवास म्हणलो ना देखून आमचो निवास असो सर्गी आनी तो निवास जेजू आमकां पयलेंच फुडें तयार करूंक गेला आनी एक सत मरणांत देवाचो अपरिमीत मोग उगडाप जाता मरण देवाचो अपरिमीत मोग आमकां उगडाप करता जेजूच्या मरणा वरवीं देवाचें योजन संपूर्णायक पावलें ग्रेक भाशेन आमी म्हणटा तें स्थायी जेजूच्या मरणांत देवाचें योजन संपूर्णाक पावलें तें संपदलें पळय आयच्या पयल्या वचपांत योब आसो तो बरवसो आनी पातयेनी कितल्या गटान तो सांगता हांव इतलें जाणा हांव नव्यान जागो जाल्ल्या उपरांत तो म्हाका आपला लागींच बसयतलो देव म्हाका आपणा लागींच बसयतलो हेच म्हजे कुडीन हांव ताका परत देखतलो जाका हांव देखतलो आतां आसा तो म्हजी पक्ष घेतलो हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले दुसऱ्याक न्हय ताकाच म्हज्या देवाक ते पळयतले हांव जागो जाल्या उपरांत मोगाचें न्हू देवाचे योजनेंतल्यानच आमी सगळ्यांनी ताचे सांगाता निरंतरी ह्या जिवितांत तशेंच मुखल्या जिवितांत आसचें म्हणलें देखून जेजू आयच्या वांजेल्यांत आमकां सांगता बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय संवसाराच्या आरंभा अदींच तुवें म्हजो मोग करन तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जाय म्हणून म्हजी आशा मोगाचें न्हू देवाचो मोग अपरिमीत ताणें आमकां रचलें ताचो मोग करूंक ताका जनां जावंक ताची सेवा करूंक आनी निमाणें ताचे संगी निरंतरी आमी आसचे खातीर आमी कोणी ताचे भायर आसूंक नजो ताचे संगी सदांच आसा जें म्हणलें जेजूचें योजन देवाचें योजन देवा भायर आमकां अस्तित्व ना देवा भायर आमकां अस्मिताय ना देवा भायर आमकां हांवपण म्हणलें ना आमी देवाचींच जियेल्यारी मेल्यारी तर मोगाचें न्हू बाप आल्बर्ट सगळी ताची 60 आनी 7 वर्सां 67 वर्सां ह्या जकी जिणेंत हेरां खातीर जिवन दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिवन कंत बेजारान आसल्ल्यांक बुजवण दिवन कश्टांत आसल्ल्यांक कुमक करन कथोलीक पळय सभेंत इगेस मातेन आनी तिच्या वडिलांक खालतो जावन भक्तीन आनी उर्बेन साक्रामेंत संभ्रमून पवित्र स्नान कुमगार कुमसार रेस्पेर आनी मरणाची मिसां भेटोवन निरंतरी मागण्याचो मनेरी जावन एक सादी निस्वार्थी जिणी जियेल्लो सादो याजक तर ह्या याजकाक सस्नीक जिविताचो मुकुट मेळोवन दी आनी जें कितें जेजू आशिल्लो देवाची महिमा देखचें भाग ताका बेगीनच मेळोवन दी म्हणून आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान
ताचे खातीर मागया. आमची प्रार्थना सर्वेस्परा मुखार दवरया. मोगळा बापा, क्रिस्ती मौल्या सगळ्या संवसाराक पासारच्या वावरान मेतेर जाल्ल्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तूं राख. जेजू क्रिस्ताची शिकवण निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान संवसाराक पाठोवंक तुज्या पाटलावदारांक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावा आल्बर्ट मेनेझेसची दया कर. ह्या संवसारान खरेपणी क्रिस्ताचो पाटलाव केल्ल्या ताका तुजे सवे ससनाचें जिवीत फावो जावं म्हूण मागता हांव. काकुळदारा देवा, सरिल्ल्या समेस्त बावडत्यांक प्रत्येक करून आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या पासत मागता हांव. ह्या संवसारान तांणी जियेल्ल्या देखीवंत आनी बऱ्या जिणेक लागून ससनाचें जिवीत फावो कर म्हूण मागता हांव. अमर देवा, ह्या येवकरिस्ताच्या आल्तरी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या समेस्तांची मागणी आयक. ह्या संभ्रमा वरवीं आमचो एकवट चडय आनी भावार्थ घट कर. आमची क्रिस्ती जिणी फळाबरीत रितीन जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतल्यांची मागणी अंतरलेल्या सेवकाक तुज्या याजका आल्बर्टा उपकारूं आनी सगळ्या बांदपासांतली सुटोवन ती सडवणीची भागीदारां जावं म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मोजे ह्या उड्या वायनाचो वेळ घे तूं सौम्या काळीज मोजे खाते बोळे ते तुका खातय ताचेर जाके तुझे मोगान तुझ्या तूं तें घे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मोजे ह्या उड्या वायनाचो वेळ देवी तुवें दिल्ली म्हाका तुका भेटयता सगळी आदार तुजो दितू म्हाका साथ जावं तुजी जगाळी घे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मोजे ह्या उड्या वायनाचो वेळ.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नव्हे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेश्वर मानून घेऊ. सर्व पदवेदार देवा, आलबट तुज्या सेवकान आनी याजकान क्रिस्ताचे गुट ह्या संवसारांत विश्वासीपणी संभ्रमले. आमी संभ्रमतांव त्या यज्ञा वरवीं तुजे महिमेवन मुखामळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे संपूर्णायेन दादोशी जावंक ताका फावो कर म्हूण मागतांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. तुमची काळजां उबारा. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजे हुक्मेन आमी जल्मतांव, तुजे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलता. शेकी जे धुळींतले आमकां काडल्यान ते धूळ मातयेक परत्यान वेतांव तेन्ना तुजे हुक्मेन पातकाच्या गुलामपणांतले आमी सुटतांव. आनी तुज्या पुताच्या मरणान सोडयलेल्या आमकां ताच्या पुनर्जिविताचे महिमेक पावच्याक तुज्या उतरान तूं आमकां उबारताय. देखून सर्व देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेची किर्तनां आमी निरंतरी गायताव. पवित्र 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 गरबारांचो सर्वेस्पती. सर्गांनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना होसर्गी होसाना होसर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुवागी. होसाना होसर्गी होसाना होसर्गी. सर्वेस्परा, कोरोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दोवा बरी तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ता सो गुड संसाराच्या सोडवंदारा तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमची सोडवण केली.
आमची काकूट देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्करणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. तशेंच तुज्या आल्बर्ट तुज्या सेवकाचो उडास कर. आयच्या दिसा ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपत वेलो. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो, तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवश्यान अंतरून गेल्यांत ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींचोय उडास कर. आनी तुज्या काकुळतीन अंतरिल्ल्या समेस्तां तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची काकुळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजेतीचो पती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संतां भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे तय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्पोद्वेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणलें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेक केल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतार मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Soumia, Barboso, tu soumia, Badraso, Rakshatu, Dedimso, Jin Jesusa, Zedimso, tu soumia, Barboso, tu soumia, Badraso, Rakshatu, Dedimso, Jin Jesusa, Zedimso. Christmas Sangarazayari Ware Vadal Bhondi Bhutyari Wankai Uswataye Moje Tuzo Tuje Soumya Barboso Tu Soumya Barboso Tu soumya, Badraso, Rakshatu, Dedimso, Jin Jesusa, Zedimso. सुरोतर पळणारा बसल्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्यारी दिसता सोना केलीस तुझे वयले वाट बाबा कैवन पांगची तू सोम्या बरवसो Soumya, Badraso, Rakshatu, Dedimso, Jin Jesusa, Zedimso. Burna kitya karave biyonga Krishna wanti kitya thuksumza Tujhe dovol ya dol voso mozo Sasni jivi zordolo Tun soumya barboso Tu soumya, Badraso, Rakshatu, Dedimso, Jin Jesusa, Zedimso.
मुखेन आमी आयल्या तुझे खांदी आमकां भुंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकांनी सर जावन आसा बसयल्या गांवाक बयान करता तुझ्या आदारार पातिता तुझी ससाय मागता यात्रिकांनी सर जावन आसा बसयल्या गांवाक बयान करता तुझ्या आदारार पातिता तुझी ससाय मागता प्रार्थया सर्वेस्परा देवा सडवणेच्या संस्कारांनी दादोशी जावन आल्बर्ट तुझ्या सेवकांनी याजका पासत तुझी दया आमी मागता ह्या संवसारांत तुवें ताका तुज्या गुटांचो मणियारी केलो तर सरकार त्याच गुटांची खरी समजणी आपणावन तो संतोषू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. मोगाच्या भाव भयण्यो दयाकन बसात. सोदेवादीन याजक बापा आल्बर्ट मेनेज विठला फिरगजेन ताणें सेवा दिल्ली आनी विठलाच्या पेरवाईंत विगा जावन आसलो मानादी बाप विशाल मोनीस प्रस्तुत कांय फिरगजेचो विगार आतां आमच्या देवादीन याजकाक श्रद्धांजली भेटयता. जिवीत सुवात आनी वेळामध्ये असो एक ल्हान गांस. जिवीत म्हळ्यार आमी एका ऐन वेळार एक वा चड सुवात आनी संबंद रचचे.
संबंध मनशा लागीं सडीत मापान रचता एका वेळार एका सुवातेर जाल्ली भेट मरणा वरवीं वेगळासर हाडटा सुवातेतावन वेळातावन वेगळासार मरणा वरवीं जाता मरण सुवातांनी वेळेत हांवन मेकळें जाता वय एका याजकाचें जिवीत आनी त्या उपरांत जावचें मरण ह्या सुवात आनी वेळा मदें एक सोबीत बांद रचता साबारांक याजकाचें जिवीत आपल्या जिविताची दिशा जाता मानदीक बाप आल्बर्ट मिनेजीस हाचें जिवीत सबार सुवात आनी सबार वेळाक सबार लोकांक राज रस्तो जाल्लें चिंतून संतोश जाता हो याजक गुड्या दोंगराच्यांक वाट जाल्लो वाट आसलेल्यांक मारोग जाल्लो जिणये मारोग आसलेल्यांक राज रस्तो जाल्लो आमच्या हर एकल्याचें जिवीत सुवात आनी वेळा मदें एक गांस अशें हांव आत्तूर फिरगजेंत 2016 इस्वेंत रिजन्सी करतना कुमसारींत ह्या याजकाची भेट जाल्ली ते कलात्तूर विगार जावन आसले भोव ल्हान गांस हो उपरांत ते निवृत्त जाल्या उपरांतय तांकां सबार पावटी कुमसारांक हांवें आपयल्लें आसा जिविता गांस सुवात आनी वेळ बदललो जाल्यारय कुमसार म्हणलो संबंद उरलो सक्रामेंताचें बेसांव निरंतर जालें मानदीक बाप आल्बर्ट मिनीज आग्रार फिरगजेच्या सगळेगार कुटुंबांत डिसेंबर 23 तारीखेर 1930 इस्वेंत जल्मले देवदीन जाकोब मिनेजीस आनी देवदीन मेर्सिन डिसोजा हांच्या कुटुंबांत तांचो जल्म जाल्लो मानदीक बाप आल्बर्ट 9 जाणां भुरग्यां पैकी तिसरो पाद्रेपाक ते 1 जण भाव आनी 5 जाणां भयणी ह्या याजकाची निमाणी भयण सिस्टर रोनाल्डीन 81 वर्सांची प्रायरी ती हांगासर आमचे मदें आसा बेतानी मेळांत ती सेवा दिवन आसा तिका आनी तिच्या कुटुंबदारांक आमी बुजोवन पटयता मानदीक बाप आल्बर्ट याजकी दिक्षा डिसेंबराच्या 5 तारीखेर 190 आनी 59 इस्वेंत जोडता याजक जावन 60 आनी 7 वर्सां तांणी आपली जिणी भेटयल्ली आसा कार्याळ याजक जावन 40 आनी 9 वर्सां निवृत्त जावन 17 वर्सां पवित्र सभेक आमोलीक सेवा तांणी दिल्ली आसा पयले सहायक जावन 2 वर्सांची सेवा आत्तूर फिरगजेंत 1 वर्सां मोडुबेळ्ळेंत 2 वर्सां उद्यावरांत 1 वर्स केरें फिरगजेंत आनी 3 वर्सां विजय फिरगजेंत 7 वर्सां नेल्लीकरांत 7 वर्सां विटला फिरगजेंत आजेकरांत 2 वर्सां हॉस्पेटांत 1 वर्स काणजरांत 5 वर्सां गंगोळींत 2 वर्सां पेत्रे फिरगजेंत 2 वर्सां बळकुजेंत 2 वर्सां मुक्का फिरगजेंत 1 वर्स आनी निमाणे कालत्तूर फिरगजेंत 2000 2008 पर्यंत कालत्तुरांत 8 वर्सांची आमलीक सेवा तांणी दिल्ली आसा सहायक विगर जावन 5 फिरगजांनी 9 वर्सांची सेवा आनी विगर जावन 11 फिरगजांनी 30 आनी 9 वर्सांची सेवा तांणी दिल्ली आसा हाचे मदें मेरील कॉन्व्हेंटांत चाप्लिन जावन भोव मोठवी तांणी सेवा दिल्ली आसा उडुपी तशें मंगळूर दिएसीसच्या सांदी मुल्यांनी गुड्या दोंगरांनी हळ्ळेच्या जाग्यांनी तांणी साक्रेमेंत वांटल्यात क्रिस्ताच्या नांवान दिएसीसच्या कोणशांनी आपल्या आमोलीक सेवे मुखांतर क्रिस्ताचें नांव तांणी परगट केल्लें आसा हो याजक हळ्ळेंत राज रस्तो हाडूंक वावरलो अशें हांवें म्हळें मिस ब्रिवेरी मागणे तांच्या हातेर मागणेची याजक म्हणून लोक तांकां वळखता मागणे तांच्या हातेर जाल्लें खंडीत उतर प्रायर सयत मीस पेटोवच्याक विशेश सोरबा तांणी दाखयल्ली आनी मीस ते सुकणातले मागणे ते सुकयनातले दुसऱ्यान कुमसरांत तांणी दिल्ली सेवा विशेष निवृत्त जाल्या उपरांत वा निवृत्त जावच्या पयलें केन्नाय कुमसराक आपयलेल्या वेळार ते कुशेन तयार जातले
सिटींत तशेंच हळ्ळेंत आमकां कुमसराक याजक जाय जाल्ल्या वेळार आमी तांची सेवा विसारले वेळार ते सुटसुटीत रितीन तयार जातले आनी प्राजितसो सक्रामेंत दिवंक उमेदीन ते वावरतले. तांची जिणी सादी जिणी ते जियोन लोकां मोगाळ ते जाल्ले. लोकांक सांगाता हाडूंक तांणी वावरले आसा. पेरवाय फिरगजेंत विटला फिरगजेंत आसतना पेरवाय इगर्जेक जागो कणगेवच्याक आनी त्या उपरांत थंयसर दोरो बांदूंक वावर करता आसतना लोकांक बुती हाडची आसली आनी हो याजकी आपणाच्या दनपरांचे जेवणाची बुती तेच व्हरतले आनी लोकां सांगता तेच वावरतले. दुबळ्यांचो विशेष हुस्को आनी तो ते विगार जावन आसलो काळ कश्टांचो आनी भुरगे शिकनातले घरा रावतले कामाक वयतले आनी मनादीक बाप अशें घरा रावच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक जोर करून म्हणले बरी इस्कालाक वेचाक हॉस्टेलाक वेचाक तांकां एका रितीन प्रेरण दितले. हॉस्टेलाक घालूंक हॉस्टेलाक वचूंक प्रेरण जावन जायत्या जाणांक शिकपाक ते आदार जाल्ले आसात. दुबळ्यांचो विशेष हुस्को तांचो सदांच ते सकारात्मकते आसले खुशाली आसले. उतर प्रायर आपल्या हेर याजकांची तांणी भेट करची खुशाली उलोवणे अशें तांचे मिसांव आपल्या उतर प्रायरी तांणी केल्लें आसा. तांकां एक विशेष देणें आसलें उदक पळोवचें. अशें सबारांक बांयक उदक बोरवेलाक उदक दाखोवचें देणें तांणी आपल्या सुटसुटीत प्रायर केल्लें आसा. एक विशेष घडीत पेरवाय फिरगज जावच्याक कारण मनादीक बाप आल्बर्ट मिनेज. पेरवाई विटला फिरगजेचो वांटो केरळाच्या गडींत आसा आनी सुमार ते थी विटला फिरगजेक 190-70 आनी 100 इसवेंत पावल्ले आनी विटला फिरगजेच्या सुमार 20 किलोमीटर पयस मरण जाल्लें आनी तें मरण इगर्जेक हाडटा आसतना रात जाल्ली आनी रात सेमिस्त्रेक पावसाचो वेळ आनी मरण जाल्या उपरांत पदऱ्या पुणालो तुमी ह्या रातीक इतले पयस मरण हाडलें आनी मरणाची रीत वा मिसां करची रीत तेणेंच जायजे अशें म्हूण सांगून तांणी निर्धार घेतलो. जागो काण गेलो आनी त्या उपरांत त्या पेरवायच्या लोकांची चरित्रास बदल्ली. मुगचेनो एका म्हयन्याची पिडा तांकां मरणाक वेंगता. अस्तमा पिडा तांकां आसली जाल्यारय तांची भलायकी बरीच आसली म्हूण येता. 17 आनी 5 वर्सां याजक जावन आपणे तो जुबले आचारान करीचे म्हणली आशा तांकां आसली. 90 आनी 4 वर्सांची जिणी ह्या याजकान सोंपयल्या. एका रितीन भोव फळादीक जिणी तांची. आज मनादीक बाप आल्बर्ट अमर जाला. ह्या सुवातेक ह्या वेळाक ताणें आदेवस मागला. ह्या सुवातेच्या आनी ह्या वेळाच्या झुजाक तांणी आदेवस मागला आनी आमच्या ह्या वेळाच्या ह्या सुवातेच्या झुजाक मनादीक बाप आल्बर्ट सर्गींची दराळ बेसांवां मागून धाडून दी. आदेवस तुमकां मनादीक बाप आल्बर्ट परत ह्या राजातावन सर्गी राजा पर्यंत आमी पयन करता पर्यंत आमकां देवाचें बेसांवां धाड. परत सर्गी राजान मेळटा पर्यंत आदेवस तुमकां. मंगळूरू दिएसचे पाडतेन पद आल्बर्टाक शासनाचो विशय मागता आसतना ताच्या भयणीक सिस्टर डॉनाल्डीन हिका आनी तिच्या कुटुंबदारांक सकडांक हांव बुजावण पटयतां. देव तुमकां सदांच ताच्या सांगाता रावून तुमच्या सांगाता रावून बुजावण दिवं दी आनी फादर आल्बर्ट तुमचे बसोत सर्गींची देणी मागोवन धाडून दी म्हणून म्हजें मागणें. आयच्या दिसाच्या ह्या मिसाक आमकां प्रसंग दिल्ले फादर आल्बर्ट मिनेज
फादर आल्फ्रेड मेनेझस फादर आल्बर्ट असो पुतण्यो तांचो उपकार बावडटा आनी तशेंच श्रद्धांजली पटेलो फादर विशाल मोनीस कय्यारचो विगार आदी पेरवायचो बरी बळी वळख आसून आमकां बरी करना तांची श्रद्धांजली पटयल्या असो ह्या उपकार बावडटा. फाटल्या 1-2 म्हयन्यांनी फादर आल्बर्ट आस्पत्रेक तवळ वचचें पडटलो. आमच्या फादर ऑल्विन रिचर्ड डिसोजा आमचो गार्डियन जुजे वास्गराचो निरंतरी ताच्या सेवेंत आनी तशेंच सिस्टरां आनी उरली सिबंदेनी ताची सेवा साखरी केल्या तांचोय हांव उपकार बावडटां. आमच्या आस्पत्रेच्या सिबंदेक डाक्टरांक नर्सांक आनी सर्व इतर कुमकेदारांचोय उपकार बावडटां. देव तुमकां समेस्तांक ताचें प्रतिफळ दिवन मागता. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावर्त्यांचे चाली प्रमाणे आमी पाळटना दुनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या याजक बाबाची आल्बर्ट मिनेजाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगवंताच्या जम्यांत मेळो. अशें मोर्नाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणेक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या बागेवोतानो ताच्या आदाराक येया सर्वेस्पराच्या दुदालो ताका मेळोंक येया अज्ञाताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अदितो करा तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करू अब्राहमाच्या गोपा देवदूत तुका वरून पावो ससाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर भोव दयाळ बाबा आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता सांगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तीर बरवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक आमच्या याजक बाबाक सबार देण्यांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्त ते भक्तांच्या एकवटाची खुणा तुवें आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळटीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसावन तीं बाबार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्त सवय पावोन तुज्या सांगाता आनी आमच्या बाबा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयच्या ह्या कार्याक एक संगत विसरलो. आमच्या विगाराक फादर सिप्रियन पिंटो सहाय्यक फादर ऑल्विन ताणें जायती कुमक केल्या तयारी केल्या तांचो उपकार बावडटा. तशेंच गायन मंडळीचो आनी वेदी सेवा केल्ल्यांचोय उपकार बावडटा. गीत गावया पवित्र तंबाचे सुवातेक. देवदूत तुका
खोलू तुझ्या येण्यावेळी रक्ताची तुका स्वागत करू आम्ही सर्गींच्या जेरुसल्या शिरा वरून पाहू पवित्रमाची सुवाते हांवेता देवाच्या घरा हांवेता गाया
जशी तू सांग कुणी माझा तू लागी गाया मुझे तुझा तुझे सरशी देवा तुझे सरशी देवा तुझे सरशी प्रार्थया सम्या जेजू क्रिस्ता 3 दिसपणांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे कोण तुवें पवित्र केले तशेंच जरी कुडीनिके पुंग करतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरोसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे यावपणांत तुज्या साकराक ह्या जाग आल्बर्टाक शांत विशय मेळो तुमचो आमचे पुनर्जीवनपणाने जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतच तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बघूंक ताका पावय तुझी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या भावाक त्या जिवितांत तो आपण सत्य देवान आपल्याला देखून मातयेची केली त्याची कूड आम्ही मातयेक लायता पूण मेल्ल्यान तो प्रथम जीवन जल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोम्याच्या अधीन करूया सोमी आपले शांतीन ताका वेंगवान निमाण्यान आसा ताची कूड पुनर्जीवन करून आमच्या भावा पसोत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागे मी प्रार्थूया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणाने जिवीत म्हाका सत म्हणतो तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. लाजरच्या फोंडार तो रोडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या बाबाक या जगाल पदाक सात्विक जिवीती आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बाबाक ताच्या राज्यांत घे आमच्या बाबाक पवित्र स्थाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय
ताका तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणावरवी आम्ही सगळे तुके जाल्या भावार्थाचे बुजवणेर आणि सात्विक जिविताच्या भरवशान धैर्य दी सुमियांची केले प्रार्थना म्हणया आमच्या सर्वेस्परा आम्ही तुझ्या लागी प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साखराची याजाक आलबटाची काकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुझी खुशी पाळून ताका मन असलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांत एकवटायलो तेच परी तुझे काकुळचीन सर्गीन देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्ती निककुंच्या या तुझ्या साखराक या जाग आलबर्टाक विसलेल्या संगताक सर्गीच्या सुखात वाटोला पै क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं शासनाचो विषय